लोकगीता लोकनाच हे गोयच्या कला क्षेत्रातले मुखेल आणि महत्वाचे भाग जावन आसात। फुगडी, कुणबी नाच, देखणी, दिवली नाच, मुसळ, चपय, गोफ तसेच धालो लेगीत गोयच्या लोकवेदाचो एक मुखेल वाटो। धालो गोयचे वेगळेपण, संस्कृती, दायज तिगोवन दवरता। पावस आयलो काय वेत लागता ते ढालांचे। गाव वाठारांतलो मांड ढालां खातीर सजता। पावस म्हयन्यांतल्या ह्या शीतळ थंड वातावरणात गावागावांतल्या थळाव्या मांडाचेर ढालांच्यो जागपी राती गोयच्या लोकजिणेची एक वेगळीच वळख आमकां करून दिता। नमस्कार, भांगरभूंयच्या गोयची लोकसंस्कृताय ह्या कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार। गोयच्या साबार लोकनाचांतलो एक महत्वाचो नाच म्हळ्यार धालो। पयलीं सावन धालो खेळपाची परंपरा आसा। गांवगिऱ्या वाठारांनी ती चड पळोवपाक मेळटा। धालो पावस म्हयन्यांत खेळटात, पुनवेक धालांक उबी रावतात। वेगवेगळ्या गावांनी आपापले परंपरे प्रमाण धालो खेळटात। 5, 7, 9 अश्यो धालांच्यो राती। धालो खेळपाची खाशेली सुवात असता, ते सुवातेक मांड म्हणटात। ढालाच्या मांडाचेर मेडी आणि चुट्टांचो माटो घालतात, ताका बरो सजयतात। खळे शेण सारोवन नितळ करतात। तरेकवार फळां फुलांनी रांगोळी घालून मांड सजयतात आणि ढालाचे निमाणे दिसा त्या फळां फुलांची पावणी करतात। काय कडेन तुळशी वृंदावना मुखार, काय कडेन देवळाच्या वाठारात वा काय गावांनी शेणान सारयल्ल्या खळ्यार धालो खेळटात। धालांक सुरवात करतात ताका मांडार उबी रावतात वा धालांक उबी रावतात अशें म्हणटात। ढालाच्या पयल्या दिसा गावातले गावकार वा काय कडेन गावचो पूर्वज विधीक सुरवात करता। धालांच्या मांडाचेर तुळशी कुशीक सगळ्यात पयलीं पाटार दिवली पेटोवन दवरता। कुशीक नाल्ल, तांदूळ दवरतात। तशेंच हे विधीक लागपी काय सामान असता। हे सगळे एका ताटात दवरतात आणि सगळ्यांचे वतीन देवाक गाराणे घालता। गावच्या लोकांचे बरे जावचे अशें मागता। उपरांत सगळीं पाया पडटात, एकामेकांक हळद कुकूम लायतात। मागीर धालो खेळपाक सुरवात जाता। बायलां नववारी कापड न्हेसून माथ्यात फाती, फुलां माळून नटून थटून मांडार एकठांय जातात। गावातल्यो चलयो हातूंत उमेदीन वांटेकार जातात। बायलां वांगडा मेळून धालो खेळटात। जाणटी बायलां लेगीत व्हड उमेदीन नाचतात। तांचे कडल्यान ह्या 5 रातींत खूब कितें शिकपा सारकें आसता। पयलींची गितां तांकां अजून आख्खी पाठ आसता। ती सुरात, तालात गितां गायतात आणि धालाचे फुगडेचे एक एक प्रकार सादर करतात। दोळे भरून पळोवची आणि सासणा मेरेन याद उरची अशी तरेकवार रुपां सादर करतात। बायलां एकामेकांक तोंड करून 2 ओळींनी उबी रावतात। ओळीत उबी राविल्ली बायलां एकामेकांच्या कमरा भोंवतणी हात घालतात। उपरांत धालांचे गीत म्हणत पयली एक वळ कमर बागयता आणि मुखार पावलां घालीत फुडें वता आणि परत फाटीं येता। तेच तरेन तांचे मुखार उबी आशिल्ली दुसरी ओळ फुडली ओळ म्हणत कमर बागयता आणि मुखार पावलां घालीत फुडें वता आणि तशीच परत फाटीं येता। अशे तरेन धालाची साबार गितां म्हणत रातभर धालो खेळटात। धालाची सुरवात श्री धालो घे आमी धालांनी खेळोया ह्या गितान करता। धालाची निमाणी रात चड म्हत्वाची। हे रातीक जागरण करप गरजेचें आसता। बायलो तरेकवार फुगड्यो घालतात, काय कडेन रथ नाचयतात आणि हेर गितां गायतात। तशेंच धालाचे निमाणे राती पिंगळी रंगतात। ह्या वेळार एक बायल दादल्याच्या भेसात तयार जाता आणि धालाच्या मांडा तशेंच गावातल्या घराघरांनी नाचत भोंवता। तशेंच रेमको, न्हवरो व्हंकल, सावत मारप अशे साबार प्रकार सादर करता। जशी जशी सकाळ जाता तशे फांतोडेर धालाच्या मांडार शेण सारयतात वा शेणाचो शिताडो घालतात आणि धालाची समाप्ती जाता। पुनवे सावन सुरू जाल्ल्यो धालाच्यो राती मकर संक्रांती पयलीं सोंपयतात। ही सगळी मजा लोकसंस्कृताय आमकां गांवगिऱ्या वाठारांनी चड पळोवपाक मेळटा। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।